प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवाची तिसरी चीट 7 ते 15 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय थंय मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकता, पूण तें खंय थावन येता वा खंय वेता तें तूं नकळय. जीं कोण आत्म्या थावन जल्मल्यांत तांचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावंक शकता? जेजून ताका जबाब दिलो, तूं इस्रायल पोरजेचो शास्त्री आनी तरी तूं हें नकळय? खरेपणीच हांव तुका सांगता, आमी जाणो तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिना. स्वर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानतले? स्वर्गार थान देंवलेल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावार्थ देवतेल्या सोमेस्ताक कसलीं जिवीत आसतना. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शुवर्तमानान आमी आयकता जे आमी काल जेजून बरे भाशेन ह्याच तिसरी चिटीन आमकां सांगलां. जेजू आनी निकोदेमास दोगूय मेवतात. निकोदेमास रातचो येता, तो फारिझेव, आनी जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, ह्यो ज्यो मिलाग्री कोत्ताय तो कोणूच करूंक शकना, कित्याक ज्या मनशा कडेन देवाचो देव आसा तोच लोक करूंक पावता. आनी जेजू म्हणटा, हें दुसरो जल्म जो आमकां मेळना बगोर आमी केन्नाच जेजूच्या राज्यान भितर सरची नात. आनी भाव भयणींनो, आयजच्या शुवर्तमानान जे आमी 7 ते 15 पासून आयकलां, त्या आयच्या शुवर्तमान जेजू निकोदेमाक कितें सांगता. तो म्हणटा, अरोण्यांत मोजेसान एका सोरपाक वयर उबारून दवरलेलो, कित्याक इस्रायलीची पोरजां एकदम देवाचेर गुणगुणटाली, मोजेसाचेर गुणगुणटाली. आनी कितें घडलें, ते जे अरण्यांत सोरोप आसले ते आपल्या बुराकांतले भायर येवन ते लोकांक चाबूंक लागले. आनी कितें घडलें, खूब लोक मेलो. आनी देव आमचो इतलो मोगाळ, देव इतलो काकुतकार, लोक ताचेर आड येवन आपल्या प्रवादी मोजेसाचेर आड येवन तरी देवाक चुचुरेप दिसतात. आनी तो सांगता मोजेसाक, एका वयर जाग्याचेर एक सोरोप करून, म्हणजे एका लोखणाचो सोरोप करून तिचो दवर. आनी जेन्ना लोक कोणाकूय तो सोरोप चापता, जेन्ना तो लोक त्या सोरपाक पळयतल्यान, लोखणाच्या सोरपाक पळयतल्यान, तेन्ना तीं मोरची नात, तांकां जिवीत मेवतलें, तांकां पिकोणी मेवतली. आनी आयज जेजू सांगता निकोदेमासाक, तेच भाशेन तो खुर्सार वेतलो आमच्या पासत. आनी जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरतलो, जे जेजून आमचे पासत केलां, जेजून आमचें वीख घेतलां. भाव भयणींनो, जेन्ना देवान मोजेसाक सांगलें की त्या लोकांच्या सोरपाक पळोवन तांची पिकोणी मेवतली, फकत तांकां भावार्थ जाय आसलो त्या सोरपाक पळोवपाक, त्या लोकांच्या सोरपाक पळोवपाक. कित्याक जें वीख तांचे भितर आसलें तें सोरोप चाबून, तें वीख भावार्था वरवीं त्या सोरपान वेतालें आनी तांकां पिकोणी मेवताली. त्याच भाशेन ही पातकाचें वीख जें आमचे भितर आसलेलें, आमी आतां जेजूक पळोवन तें वीख जेजूच्या कुडीन वता. आनी जेजून खुर्सार आमचें सगळें वीख घेतलां, आमची सगळी पिडा घेतल्या, आमचे सगळे कोश घेतले, आमची सगळें शिराप घेतलां, आमची सगळीं पातकां घेतल्यान. आनी जेन्ना आमी जेजूक पळयता, जेजूचेर भावार्थ दवरता,
तेन्ना आमकां सरवण फावो जाता, आमकां सगळें बरें फावो जाता, आमकां पेकोवणी फावो जाता, आमकां बेसांव देवाची मेवता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल कोत्ता, आमी फकत जेजूक देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय, कित्याक ताणें आमचो जागो घेतला. आमी वचपाची आसली खुर्सार, पूण जेजू कितें करता, आमच्या मोगा पासत तो खुर्सार वेता, आमचें मरण मोडटा, आमचें शिराप घेता, आमची सगळी पिडा घेता, आमचे कोश घेता. आनी आतां आमी जेन्ना ताजेर भावार्थ दवरता, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की देव आमचो इतलो मोग करता की तो आमकां खरेंच ह्या संवसारांत स्वर्ग म्हणून मानता. म्हणजे आमी जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरता, तेन्ना आमकां स्वर्ग फावो जाता ह्या संवसारांत. आनी मत्तकूच आमी जेजू बरोबर वता. केन्ना? जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी म्हणटा जेजूचेर भावार्थ दवरता, खूब लोक म्हणटा, कोणाक विचारीत जाल्यार तूं खरेंच जेजूचो मोग कोत्ताय, तूं खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरताय? वय म्हणटात, हांव जेजूचो मोग कोत्ता, हांव मिसाक वेता, देवस्पण कोत्ता, मागणें कोत्ता, तेर्स कोत्ता, सगळें कोत्ता, देखून हांव जेजूचो मोग कोत्ता. ना भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा, ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलयता, ताजें उतर जें म्हणटा तें आमी कोत्ता, तेन्नाच की आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता, तेन्नाच की आमी जेजूचो मोग कोत्ता. कित्याक जेजूनच सांगलां, जुवाचे 14 चिटीन 23 वडीन तो कितें म्हणटा, तुमी बिश्टीच म्हणू नाका की म्हजो मोग कोत्तात म्हणून, बिश्टीच म्हणू नाका की म्हजेर भावार्थ दवरताय म्हणून. जेन्ना म्हजें उतर तुमी पाळटात, जें हांवें उतर सांगलां, हें पवित्र पुस्तकान बरयलां, तें उतर तुमी आयकोन तें पाळटात तुमच्या दिसपट्या जिवितांत, तेन्नाच की तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात, तेन्नाच की तुमी म्हजेर भावार्थ दवरतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजून आमकां खुर्सार ताणें आमकां मोग दाखयला, आमचें मरण, तेन्नाच की आमकां देवा कडसून सगळें बरें फावो जाता, आमकां स्वर्ग ह्या संवसारांत फावो जाता. आनी मत्तकूच आमी सासणाचें जिवीत जेजू बरोबर, आमच्या सगळींच्या बाबा बरोबर आमी जिवंक पावता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें आमी नियाल कोत्ता, हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया. हें देवाचें उतर आमी दिसपट्या जिवीत पाडून आमी तें करुया, आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आडयता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातन तुमकां सगल्यांक जेजूचो, सर्गींच्या बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस हांव तुमकां आवडयतां.